सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा पाळूंक जातात आनी तुका खुशी आसल्यार तुज्यान विश्वासी रावूंक जाता. तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरल्यांत, खंयचेन तूं मिस्ताय ताका हात घाल. मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसात, खंयचे तो विंचता ते ताका मेळटले. सर्वेस्पराचे जानवाय भोव व्हड, तो पोदवेन बळवंत आनी सगळें पळयता. ताची भिरांत धरतेल्यांचेर ताचे दोळे आसात आनी मनशांची हर एक करणी तो जाणा. खोटो जावंक तो कोणाकच फरमायना, फाता करूंक तो कोणाकच परवानगी दिना. देवाचे उतार हे. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. तरी पूण संपूर्ण कायेक पावलेल्या मोदें आमी जानवायेची उतरां उलयता, पूण ही जानवाय सरण वेच्या ह्या काळाची न्हय, वा फाडाव जावन वेच्या ह्या काळाच्या अधिकाऱ्यांची न्हय. आमी उलयता ती देवाची जानवाय, येदोळपर्यान लिपोवन आसलोलो ताचो गुठ, संवसाराच्या आरंभा आदी देवान आमचे महिमे खातीर येवजिल्लो तसलो. संवसाराच्या अधिकाऱ्यां मदल्या कोणाकच तो कळीत नातलो, तांकां तो कळीत आसलो जाल्यार महिमेच्या देवाक ते केदींच कुर्सार मारतेनांत. पवित्र पुस्तकींच अशें बरोवन आसा, दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशांच्या काळजांत रिगोवंक ना, कितें सकट देवान तयार करून दवरला म्हूण आपणाचो मोग करतेल्यांक. पूण आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगडाप्यो केल्यात, कित्याक पवित्र आत्मो सर्व वस्तूंची देवाच्या गूंड संगतीची लेगून सोदना करता. देवाचे उतार हे. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. नियमशास्त्र वा प्रवाद्यांचे उतार रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्हय, भागार ते संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयला. सतस हांव तुमकां सांगता, आकाश आनी भुमी सरापर्यान घडचे आसा ते घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतले एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसोना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतले एक अति ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता, तसल्याक सर्गींच्या राज्यांत निमाणो म्हूण लेखतले. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता, ताका सर्गींच्या राज्यांत व्हरतो म्हूण लेखतले. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्री आनी फारिसेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राज्यांत रिगची नात. आमच्या पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां, जिवीशी मारी नाका, जो कोण जिवीशी मारता ताका निती सभेचे जडतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय, आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे फेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय, आनी जो कोण ताका आरे पिश्या म्हणटा ताणें यमकोडाच्या उच्यांत लासा जाय. देखून तूं वेधी मुखार तुजी कानीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत, तर ती तुजी कानीक थंयच वेधी मुखार सोड. पयले वोस आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत फाटीं येवन तुजी कानीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्तीचे वाटेर आसतनास ताचे लागीं राजी जा, नाजाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करत तुका पार्यांच्या हातांत दीत आनी तुका बंदेंत घालतीत. सतस हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. प्रद्वार करिनाका म्हूण पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता,
जो कोण खोटे आशेन एक स्त्रियेचेर दिश्ट लायता थाने आपल्या खालसांत तिचेकडे प्रतवार करनीस आला. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक व्हरता जाल्यार तो कुंकून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड यमकोडांत घालन खाणगेवचे प्रास तुजो एक विश्व तुवें होगडावन खाणगेलो अदीक बरें. तुजो उजवो हात तुका पातकाक व्हरता जाल्यार तो कातरन काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड यमकोडाक वेचे प्रास तुजे कुडीचो एक विश्व तुवें होगडावन खाणगेलो अदीक बरें. ह्या शिवाय अशेंय सांगलें आसा, कोण तरी आपले बायलेक सोडता ताणें तिका वेगळाचार पत्र बरोवन दिसय. पूण हांव तुमकां सांगतां, व्याभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय खारानान आपले बायलेक सोडता तो हर एकलो ती प्रद्वारीन जावंक खारान जाता. आनी जो कोण अशें सोडलेले लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वार आदारता. पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां, सपोत घालन दिल्ले उतार मोडी नाका आनी सर्वेस्परा मुखार आन घालन बसायलें फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगतां, सपोत घालचोच न्हय. आकाशाच्या नांवान सपोत घालिनाकात, कित्याक देवाचे शियासान तें. भुमीच्यान सपोत घालिनाकात, कित्याक देवाच्या पांयांचे मनय ती. जेरुसलेमाच्या नांवान सपोत घालिनाकात, कित्याक व्हड रायाचे शहर तें. आनी तुज्या माथ्याच्या नांवांनी सपोत घालिनाका, कित्याक एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं शकनाय. तुमचे उलोवणे जाय जय वय वा न्हय हाचे प्रास सडीत कितेंय आसल्यार तें देंवसारांतावन येता. देवाचे उतार हे.